चिंचोळण्या दांडेवाडो गावांतल्यान प्रस्तावित NH-66च्या विस्ताराक थळाव्यांनी खर विरोध केला। ह्या मार्गा खातीर वाठारांतल्या सैमाचेर परिणाम जातलो। देखून वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आणि थळाव्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याक गावा भायल्यान पर्यायी मार्ग व्हरपाचे सुचयला। ह्या पर्यायी मार्गा खातीर कम्युनिटाजीची NOC आदींच घेतल्या आणि संबंधित कागदपत्रां PWD कडेन आदींच सादर केल्यात। संबंधित अधिकाऱ्यांची आणि थळाव्यांची जोड बसका आणि सादरीकरण जायना तो मेरेन माती चाचणेची प्रक्रिया करची न्हय अशें थळाव्यांचे म्हणणे। मशीनरी फायरिंग की सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट केलं 2-3 दीस जाले तो चड वायब्रेशन घरा भितर हें कांय लँड एक्विजिशन ना लँड एक्विजिशन भायर आयलें सो तें क्रॅक येता सो असले सायडीन आनी कितें जायतें हांवें फाल्यां आनी मशिनरी येतली फूल स्विंग काम चलतलें तेच्या फाटल्यान जायत डॅमेज जातली सो आमी लास्ट टायम मिनिस्टरा लागीं हायवे इंजिनियरा लागीं ऑलमोस्ट 8 months जाले आमी रिक्वेस्ट करता आमकां प्रेजेंटेशन दी हायवे अलायनमेंट खंयच्यान ना खंय फूल वयता काय सकयल खंय ड्रॉप जाता की सगळें पूण आयज पासून तांकां प्रेजेंटेशन दिनाय सो ताका लागून आमी रिक्वेस्ट केल्ले आमकां पयले सगळे डिपार्टमेंट कोण कन्सर्न आहाय तांकां घे कॉन्फिडन्सान घे पंचायता जावं आमचे MLA जावं आनी कोण CMR डिपार्टमेंट PW सगळ्यांक घे एक कॉमन मिटींग आयज पासून एक दीस जायना आमी डिमांड करीताय सेपरेट मिटींग जाता आनी एक भाशेन उलयतालो आमकां इतले एश्युरन्सूय दिले ते अलायनमेंट चेंजूय कोताय म्हूण तेंय जालें ना आमकां ती कोमदादी लेटर पासून मागलेली NOC दिले कोमदादी लेटर पासून ऑन दिल्ली तें कांय एक्शन जालो फकत उलयलो सो आमकां एक जॉयंट मिटींग मागितल्या ते अलायनमेंटाचें आनी काम कितें करून करतले आनी आमची कितें प्रॉब्लम आसा आमकां दाखोवपाक जाय आमच्या डिपार्टमेंट आमकां हाडपाक जाय तेजें आमकां एक सोल्युशन जाय सो तेजे ग्रेवन्सीस जाय कोण दांड्या लोकांची आनी तें लोकांनी सगळ्यांनी आयकून घेवपाक जाय 2021 आखे गांवचो लोक पंचायत VDC मेंबर सगळे एकठांय जावन एक प्लॅन ड्रॉ केल्लो बायपास कारण ते सायडीन जर तो बायपास गेलो जाल्यार एक घर डॅमेज जायना आसलेलें खंयच्याय घराक कांय कोणाक आस्तीक जायना आसलो आनी हो आमी जाणालो एक भिरांत आसलो आमकां हे सायडीन घराक काम सुद्दां डॅमेज जातली आनी इट्स ना बिकम अ रियलिटी तेच भायर आतां 45 meters तेमी फ्रीज केलो आहा नो डेव्हलपमेंट फ्रॉम दॅट लायन अल्टिमेट लुजर्स आर कोण द लोकल्स अल्टिमेट लुजर्स आर लोकल्स कित्याक हो हायवे बी वता जाल्यार इथं लोकलांकूय फायद्याचें जाय न्हू वेन दे लुजींग द लँड पूण आयज जाल्यार गव्हर्मेंट कोणाकले आयकना कानार दोना लोकशाही जालो आहा लोकशाही म्हणून ना सो इट्स व्हेरी सॅड दॅट गव्हर्मेंट इज बुलडोजिंग एवरीथिंग आयज लोकांक त्रास जाता ते भाशेन आतां 20 वर्स मायज जाली हायलायट करीत आहे फायनली आतां काम कमी जालें काल इश्यू जालो वर्क ऑर्डर इश्यू केलो ना मात तेका PWDन सांगपाचें ते वर्क ऑर्डर इश्यू केला केला ना कित्याक काल कन्फ्युजन जालें वकडो इशू जाले आसा सो आतां इश्यू आहा व्हायब्रेशनाचो सो व्हायब्रेशन इज परमिसिबल लिमीट आहा काय इट इज गोईंग अबाव दॅट सो सगळे एप्रिहेन्शन आहा हायवे सगळे आमी हायवे हे ऑब्जेक्शन कोनाय नॅशनल प्रोजेक्ट जावपाकूच जाय बट हो 2 किलोमिटरचो रस्तो आहा आमी कितली वर्सांनी बायपास मागताय सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा देर इज नो लॅक ऑफ फंड्स कोट्या कोट लाख कोट आहा म्हणटा सो हे आमगेले उणे 200 crore एक्स्ट्रा म्हूण तो बायपास करपाक ते वॉट डिफिकल्टी इज दे आनी पीपल आर हॅपी विथ द बायपास दे शूड गो फॉर इट आनी फ्युचराकूय तांकां बरें पडलें इन्स्टेड ऑफ गोईंग इन दीस हे कोन कितें म्हणटा ते सँडवीच कोन 30 मिटरां ते करपाक सोदताय तिना बरें लँड आहा सारकें आनी अशें करून कोणाक कन्फ्युजन जावपाना ट्रॅफिकाकूय जावपाना युटिलिटीजूय व्हरपाक प्रॉब्लम जावपाना आजचो हिंगा लायन आहाय ओवरहेड आहाय उदका पायपलायन आहाय सकयल ड्रेनेज सिस्टम आहा एज ओल्ड तो सगळे डिस्टर्ब जातले सो लोकांचे थोडे इश्यूज आशिल्ले लोकल आनी सेफ्टी मेजर्स आनी कितें आशिल्ले सो ते आमी आयज ते सॉल्व करपाक एक रिव्यू घेवपाक सायडीर आयिल्ले सो आमचो लोकल एमएलए आसा तेंचो पॉयंट आयकूंक घेतला सो दे रिक्वेस्टेड टू गिव अ प्रेजेंटेशन आमी सरा कडेन आमचे जो ॲज पर द प्रेजेंटेशन विथ अलॉंग विथ द फ्रीडम मिनिस्टर एंड आमचो 50 तेंचे सो आमी ती मिटींग एक डेट फिक्स करता आनी वील हॅव दॅट प्रेजेंटेशन ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।